27 एंट्री येयल्ल्यो आनी ते 27 एंट्री भितर जे आतां बक्षीस जेंकां मेळ्ळा पळय तांकां सगळे विजेता हाचेर येवन आपली बक्षीस घेवपाचें नांव घेता तशी येवपाक। पयलीं आमी जे बक्षीस वितरण करतात ते बेस्ट माटोळी हितून भितर आमी 5 कन्सोलेशन दिल्ले आसा आनी फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड जे कोण बेस्ट आहा तांकां। सो म्हाका फर्स्ट 5th कन्सोलेशन मेळ्ळा सुब्रत सोडणकरा, ताका मंचार येवन आपलं बक्षीस घेवचें मागता। अनिकेत शिरोडकराक फुडें येवन ताका बक्षीस दिवपाचें। जाल्ले शौर्य कायसोकरा ताका मागता फुडें येवपाक। ना जाल्यार ते फॅमिली फुडें जावन प्रायज घेवचो। मागता जुलियस डिसूजा फुडें। बाबतींत मागता ताका बक्षीस दिवन ताचो फर्स्ट कन्सोलेशन प्रायज फावो जाल्ल्या कार्य मुरारी विष्णू मुरारी मागता मातसो फुडें। डेप्युटी सरपंच श्री सदानंद दिवकर धीरज गोवेकर होता त्याच्या फॅमिलीचे कोणी आहात जाल्यार फुडें सरान प्रायज फावो जाल्लो कन्सोलेशनाचो हेमंत पिलनकरा मागता। आता आमचे सरपंचाक प्रश्न मेळटा बक्षीस दिवपाक। आर्कोरा नागवा मर्यादित डेकोरेशन तशेंच माटोळी हो आमचो प्रोग्राम कॉम्पिटिशन आमी जे थारायल्ले जेचे आयज आमचे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें। तुमकां सगळ्यांक पयलीं आमच्या गणेश चतुर्थीचे उनुनीत परबी दिता आनी ज्या भाशेन आमच्या कॉम्पिटिशनाक आख्ख्या आर्पोरेच्या नागवेच्या लोकांनी पार्टिसिपेशन केल्लें खरेंच खोशी भोगता सांगून की ऑलमोस्ट 30 पार्टिसिपंट्स आमकां येयल्ले आनी ज्या भाशेन डेकोरेशन जाल्लें तें पळोवन खरेंच उमेद वाडटा। आनी अशेंच आमी जी लास्ट 3 वर्सां आमी प्रोग्राम जो घडोवन हाडटा फुडें आमी पंचायतीनसून प्रोग्राम करीत रावतले आनी मागता तुमचें सहकार्य आमकां मेळत रावचें आनी सगळे जाण आमी आमचे कल्चर अशेंच आमी सांबाळुचें। आनी एक गोश्ट सांगूंक सोदता, आमी एक आर्पोरा नगर पंचायतीन एक लोकांक विनवणी केल्ली की जाता तितले POPचे गणपती करचे न्हू म्हणून आनी ऑलमोस्ट म्हाका सांगपाक खोशी दिसता की ऑलमोस्ट 90% तरी आमकां दिसता सक्सेस मेळ्ळो आहा। 1-2 चुकोन आमकां मेळ्ळ्या गणपती पूण ही आमची सुरवात जाल्ली आसा। सो फुडल्या वर्सा 100% करून आमी आमचे पर्यावरण दूषित जायना ते त्या भाशेन आमी आमचे कार्य करचें आनी तितकेच आमच्या चिकट मातयेचे जे हे आहा चिकट मातयेचे जे मुर्त्यो करता तांकां प्रोत्साहन दिवचें आनी तुमकां सगळ्यांक मागता देवान अशीच तुमचेर आशिर्वाद दवरचो आनी तुमची जी कितें विचार तुमचे आसा पळय तितून तुमकां सपोर्ट करचो देवान आनी तुमची उदरगत करची। थँक्यू।
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.